म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. ह्या वेळार तुमी 2021 निरोप आनी 2022 येवकाराचे तयारेक लागले आसतले. नव्या वर्सांत दर एक व्यक्ती, दर एक संस्था येवपी वर्सांत कितें अदीक बरें करपाचो, अदीक बरो जावपाचो संकल्प घेता. फाटल्या 7 वर्सां सावन आमची ही मन की बात लेगीत व्यक्तीच्यो, समाजाच्यो, देशाच्यो बऱ्यो गजाली उक्ताडार हाडून आनीक बरें करपाची आनी अदीक बरें जावपाची प्रेरणा दीत आयल्या. ह्या 7 वर्सांत मन की बात करतना हांव सरकाराच्या उपलब्धींचेरूय चर्चा करूंक शकतालों. तुमकांय बरें दिसता आशिल्लें, तुमी तोखणाय करतले आशिल्ले, पूण हो म्हजो दशकांचो अणभव. तो म्हळ्यार मिडियाच्या जगमगाटापासून पयस, दिसाळ्यांच्या खबरांपासून पयस करोडांनी लोक आसात जे खूब कितें बरें करतात. ते देशाच्या येवपी फाल्यां खातीर आपणालो आयज खपयतात. ते देशाच्या येवपी पिळग्यां खातीर आपणाल्या यत्नांचेर आयज जीव ओंपून काम करतात. अशा लोकांच्यो गजाली खूब थाकाय दितात, खोल प्रेरणा दितात. म्हजे खातीर मन की बात सदांच अशा लोकांच्या यत्नांनी भरिल्ली, उजळिल्ली, सजिल्ली एक सोबीत बाग आसा. आनी मन की बात कार्यावळींत म्हजे यत्न हेच गजालीचेर आसतात. हे बागेंतली खंयची पाकळी तुमचे मदीं घेवन येवची. म्हाका खोस भोगता आमचें हें बहुरत्ना वसुंधरेच्या पुण्य कामांचो थांबनाशिल्लो प्रवाह सेगीत व्हांवत आसता. आनी आयज जेन्ना देश अमृत महोत्सव मनयता, तर ही जी लोकशक्ती आसा, दर एकल्याची शक्त आसा, ताचो उल्लेख, तांचे यत्न, तांचो परिश्रम भारताच्या आनी मनीसकायेच्या परजळीत फुडारा खातीर एके तरेन गॅरंटी दितात. वांगड्यानो, ही हे लोकशक्तीची ताकद. सगळ्यांचे यत्न जाका लागून भारत 100 वर्सांत आयिल्ले सगळ्यांत व्हडले महामारी लागीं लडूंक शकलो. आमी दर एका कठीण काळांत एकामेका वांगडा एका घराब्यावरी उबे रावले. आपणालो वाडो वा शारांत कोणाची मजत करपाची आसत, जाका जशें शक्य जालें ताचे परसूय चड यत्न केले. आयज संवसारांत वॅक्सिनेशनाचे जे आंकडे आसात, तांची तुळा भारताकडेन केल्यार अशें दिसता देशान कितलें अभूतपूर्व काम केलां, कितली व्हडली मोख हातासल्या. वॅक्सिनाचें 140 करोड डोसांचें पेणे हुंपप दर एका भारतवासियाची आपणाली उपलब्धीच आसा. हें दर एका भारतीयाचो वेवस्थेचेर भरोसो दाखयता, विज्ञानाचेर भरोसो दाखयता, वैज्ञानिकांचेर भरोसो दाखयता आनी समाजाविशीं आपणाली लागणूक निभयतल्या आमच्या भारतीयांच्या इत्सा शक्तीचें हें प्रमाणूय आसा. पूण वांगड्यानो, आमी हेंवूय लक्षांत घेवंक जाय, कोरोनाच्या एका नव्या व्हेरियंटान आमच्या दारार मारला. फाटल्या 2 वर्सांचो आमचो अणभव आसा, ह्या संवसारीक महामारीक हारोवंक एक नागरीक म्हणून आमचो स्वताचो यत्न खूब म्हत्वाचो आसा. हो जो नवो ओमिक्रॉन व्हेरियंट आयला, ताचो अभ्यास आमचे विज्ञानीक सेगीत करतात. दर दिसा नवो डेटा तांकां मेळटा, तांच्या सुचोवण्यांचेर काम चल्लां. अशा वेळार स्वताची जागरूकताय, स्वताची शिस्त कोरोनाच्या ह्या व्हेरियंटा आड देशाची एक खूब व्हडली शक्त आसा. आमची सामुहीक शक्तूच कोरोनाक हारयतली. ह्याच लागणुकेच्या बोधा वांगडा आमी 2022 वर्सांत प्रवेश करूंक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, महाभारताच्या युद्धाच्या वेळार भगवान श्री कृष्णान अर्जुनाक म्हणिल्लें, नभः स्पृश्यम दीप्तम, म्हळ्यार अभिमानान मळबाक स्पर्श कर. हें भारतीय वायुसेनेचें आदर्श वाक्यूय आसा. भारत मातेचे सेवेंत लागिल्ली जायतीं जिवितां मळबाचे हे उंचायेक दर दिसा अभिमानान स्पर्श करतात. आमकां खूब कितें शिकयतात. अशेंच एक जिवीत आशिल्लें
ग्रुप कॅप्टन वरुण सिंहाचें. वरुण सिंह ते हेलिकॉप्टर चलयताले जें ह्या म्हयन्यांत तामिळनाडूंतल्या अपघातांत शिकार जालें. त्या अपघातांत देशाचे पयले CDS जनरल बिपीन रावत आनी तांचे घरकान्नी सयत कांय वीर आमी वगडायले. वरुण सिंह लेगीत मरणा लागीं कांय दीस शुरतायेन झुजले, पूण मागीर तेय आमकां सोडून गेले. वरुण जेन्ना हॉस्पिटलांत आशिल्ले तेन्ना हांवें सोशल मिडियाचेर कांय अशें पळयलें जाणें म्हज्या काळजाक स्पर्श केलो. ह्या वर्सा ऑगस्टांतूच तांकां शौर्य चक्र दिल्लें. ह्या सन्माना उपरांत तांणी आपणाले शाळेच्या प्रिंसिपलाक एक चीट बरयल्ली. ती चीट वाचून म्हज्या मनांत पयलो विचार होच आयलो, तो म्हळ्यार यशाच्या तेमकार पावन लेगीत ते आपणालीं मुळां शिपूंक विसरले नात. दुसरें म्हळ्यार जेन्ना तांचे लागीं सेलेब्रेट करपाचो वेळ आशिल्लो तेन्ना तांणी येवपी पिळग्यांची चिंता केली. तांची इत्सा आशिल्ली ज्या शाळेंत ते शिकले थंयच्या विद्यार्थ्यांची जिणूय बी एक सेलेब्रेशन जावची. आपणाल्या पत्रांत वरुण सिंहान आपणाल्या पराक्रमाचो उल्लेख केलो ना जाल्यार आपणाल्या अपेसांची गजाल केली, आपणाल्यो उणिवो कार्यक्षमतायेंत बदल्ल्यो तांची गजाल केली. ह्या पत्रांत तांणी एके सुवातेर बरयला, इट इज ओके टू बी मिडियोकर. नॉट एव्हरीवन विल एक्सेल ॲट स्कूल अँड नॉट एव्हरीवन विल बी एबल टू स्कोर इन द 90s. इफ यू डू, it is an amazing achievement and must be applauded. However, if you don't, do not think that you are meant to be mediocre. You may be mediocre in school, but it is by no means a measure of things to come in life. Find your calling. It could be art, music, graphic design, literature, etc. Whatever you work towards, be dedicated, do your best. Never go to bed thinking, I could have put in more efforts. वांगड्यानो, सामान्यापासून असामान्य जावपाचो तांणी जो मंत्र दिला तोय तितलोच म्हत्वाचो आसा. ह्या पत्रांत वरुण सिंहान बरयला, नेवर लूज होप. नेवर थिंक दॅट यू कॅनॉट बी गुड ॲट वॉट यू वॉन्ट टू बी. इट विल नॉट कम इझी. It will take sacrifice of time and comfort. I was mediocre, and today I have reached difficult milestones in my career. Do not think that 12th board marks decide what you are capable of achieving in life. Believe in yourself and work towards it. वरुणान बरयल्लें, जर तो एका लेगीत विद्यार्थ्याक प्रेरणा दिवंक शकलो जाल्यार तें खूब जातलें. पूण आयज हांव म्हणूंक सोदतां, तांणी पुराय देशाक प्रेरीत केलां. तांचें पत्र फकत विद्यार्थ्यांचीच गजाल करता आसत, पूण तांणी आमच्या पुराय समाजाक संदेश दिला. वांगड्यानो, दर वर्सा हांव अशाच विशयांचेर विद्यार्थ्यां लागीं परिक्षेचेर चर्चा करतां. ह्या वर्साय एग्जामी पयलीं हांव विद्यार्थ्यां वांगडा चर्चा करपाचें प्लॅनिंग करतां. हे कार्यावळी खातीर 2 दिसां उपरांत 28 डिसेंबर सावन mygov.in चेर रजिस्ट्रेशन सुरू जावपाचें आसा. हें रजिस्ट्रेशन 28 डिसेंबरच्यान 20 जानेवारी मेरेन चलतलें. हाचे खातीर क्लास 9 सावन 12 मेरेनचे स्टुडंट्स, टिचर्स आनी पॅरंट्सां खातीर ऑनलायन कॉम्पिटिशनूय आयोजीत करतले. तुमी सगळ्यांनी हातूंत मुजरत वांटो घेतिल्लो म्हाका जाय. तुमकां मेळपाची संद मेळटली. आमी सगळे मेळून परीक्षा, करियर, यश आनी विद्यार्थी जिणे लागीं जोडिल्ले जायत्या तासांचेर मंथन करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात कार्यावळींत हांव तुमकां कितें आयकूंक दिवंक सोदतां जें शिमे पलतडच्यान खूब पयसुल्यान आयलां, तें तुमकां आनंदीतूय करतलें आनी हैराणूय करतलें.
सुखासनी सुमधुर भाषणी सुखदं वरदं वन्दे मातरम् वन्दे म्हाका पुराय विश्वास आसा हें आयकून तुमकां खूब बरें दिसलां आसतलें, अभिमानाचो अणभव जाला आसतलो. वंदे मातरमांत जो भाव आस्पावला तो आमकां अभिमान आनी जोशान भरता. वांगड्यानो, तुमी नक्कीच येवजितात आसतले, निमाणें हो सोबीत व्हिडिओ खंयच्या देशांतल्यान आयला हाची जाप तुमकां आनीक हैराण करतली. वंदे मातरम गावपी हे विद्यार्थी ग्रीसाचे आसात. थंय ते इलियाच्या हायस्कुलांत शिकतात. तांणी जी सोबीतकाय आनी भावूकतायेन वंदे मातरम गायलां तें अद्भुत आनी तोखणायेचें आसा. अशेंच यत्न दोन देशांच्या लोकांक अदीक म्हऱ्यांत हाडटात. हांव ग्रीसाचे हे विद्यार्थी आनी तांच्या टिचर्सांचें अभिनंदन करतां. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा काळांत केल्ले तांच्या यत्नाची तोखणाय करतां. वांगड्यानो, हांव लखनौचे रावपी निलेशजींच्या एका पोस्टाचेरूय चर्चा करूंक सोदतां. निलेश हांणी लखनौंत जाल्ल्या एका अप्रूप ड्रोन शोची खूब तुस्त केल्या. हो ड्रोन शो लखनौच्या रेसिडेन्सी क्षेत्रांत आयोजीत केल्लो. 1857च्या पयल्या स्वातंत्र्यताय संग्रामाची गवाय रेसिडेन्सीच्या वण्टींचेर आयजूय दिश्टी पडटा. रेसिडेन्सींत जाल्ल्या ड्रोन शोंत भारतीय स्वतंत्रताय संग्रामाची वेगवेगळी तासां जिवी केल्यात. मागीर तें चौरी चौराचें आंदोलन आसूं, काकोरी ट्रेनची घडणूक आसूं, वा मागीर नेताजी सुभाष हांचें अदम्य साहस आनी पराक्रम आसूं, ह्या ड्रोन शोन सगळ्यांचें काळीज जिखलें. तुमी हेच तरेन आपणाल्या शाराच्या गांवच्या स्वतंत्रताये लागीं संबंदीत अप्रूप तासां लोकां मुखार हाडूंक शकतात. हातूंत टॅक्नॉलॉजीची खूब मजत घेवंक शकतात. स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव आमकां स्वातंत्र्याच्या झुजाच्यो यादी जिवोवपाची संद दिता, त्यो अणभवपाची संद दिता. हो देशा खातीर नवे संकल्प घेवपाचो, कितेंय करपाची इत्साशक्त दाखोवपाचो प्रेरक उत्सव आसा, प्रेरक संद आसा. येयात, स्वातंत्र्यताय संग्रामाच्या म्हान विभुतींकडल्यान आमी प्रेरीत जायत रावचें, देशा खातीर आपणाले यत्न अदीक घटमूट करीत रावचे. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचो भारत जायत्या असाधारण प्रतिभांनी संपन्न आसा, जांच्यो करुण्यो हेरांकूय कितेंय करूंक प्रेरणा दितात. अशीच एक व्यक्ती आसा तेलंगणाचे डॉक्टर कुरेला विठ्ठलाचार्य. तांची पिराय 84 वर्सांची आसा. विठ्ठलाचार्य हांची देख म्हळ्यार जेन्ना गजाल आपणाली सपनां पुराय करपाची आसता तेन्ना पिरायेक म्हत्व आसना. वांगड्यानो, विठ्ठलाचार्यांक भुरगेपणांतल्यानूच एक इत्सा आशिल्ली, एक व्हडलीशी लायब्ररी उगडपाची. देश तेन्ना गुलाम आशिल्लो. कांय परिस्थिती अश्यो आशिल्ल्यो, भुरगेपणांतलें हें सपन तेन्ना सपूनच उरलें. वेळा प्रमाण विठ्ठलाचार्य लेक्चरर जाले. तेलुगू भाशेचो खोलायन अभ्यास केलो आनी तातूंतूच जायत्या रचनांचें सृजनूय केलें. 6-7 वर्सां पयलीं ते परतून एक फावट आपणालें सपन पुराय करूंक वावरूंक लागले. तांणी स्वताच्या पुस्तकांनी लायब्ररीची सुरवात केली. आपणाली जिवीतभरांतली जोड तातूंत लायली. ल्हव ल्हव लोक तांचे कडेन जोडत गेले आनी योगदान दीत गेले. येदाद्री भुवनगिरी जिल्ल्यांतल्या रमन्नापेट मंडळाचे हे लायब्ररींत लागींच 2 लाख पुस्तकां आसात. विठ्ठलाचार्य सांगतात, शिकपा संबंदांत तांकां ज्या कठीण परिस्थितींक तोंड दिवचें पडलें तें आनीक कोणाकूय दिवचें पडचें न्हय. आयज खूब संख्येंत विद्यार्थी हाचो लाव घेतात तें पळोवन तांकां खूब बरें दिसता. तांच्या यत्नांनी प्रेरीत जावन
जायत्या हेर गांवांतले लोक लेगीत लायब्ररी घडोवंक लागल्यात. वांगड्यानो, पुस्तकां फकत गिन्यानूच दिनात, जाल्यार व्यक्तित्वूय सजयतात, जिवितूय घडयतात. पुस्तकां वाचपाचो शौक एक अद्भुत धादोसकाय दिता. हालींसराक हांव पळयतां, लोक भोव अभिमानान सांगतात, ह्या वर्सा हांवें इतलीं पुस्तकां वाचलीं, आतां फुडें म्हाका हीं पुस्तकां आनीक वाचपाचीं आसात. हो एक बरो ट्रेंड आसा जो आनिकूय वाडूंक जाय. हांवूय मन की बातच्या आयकुप्यांक सांगतलों, तुमी ह्या वर्सांतल्या 5 पुस्तकां विशीं सांगात जीं तुमकां मानवल्यांत. हे तरेन तुमी 2022त हेर वाचतल्यांक बरीं पुस्तकां वेचूंक लेगीत मजत करूंक शकतले. अशा वेळार जेन्ना आमचो स्क्रीन टायम वाडटा, बूक रिडींग चडांत चड पॉप्युलर जावचें हे खातीरूय आमी मेळून यत्न करचो पडटलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हालींच म्हजें लक्ष एका अप्रूप यत्ना कडेन गेलें. हो यत्न आमचे पुर्विल्ले ग्रंथ आनी संस्कृतीक मुल्यां भारतांतूच न्हय जाल्यार संवसारभरांत लोकप्रिय करपाचो आसा. पुण्यांत भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट नांवाचें एक सेंटर आसा. हे संस्थेन दुसऱ्या देशांतल्या लोकांक महाभारताच्या म्हत्वाची वळख दिवंक ऑनलायन कोर्स सुरू केला. तुमी हें जाणा जावन हैराण जातले. हो कोर्स आतां सुरू केला आसूं, पूण तातूंत जो कंटेंट शिकयतात तो तयार करपाची सुरवात 100 वर्सां पयलीं जाल्ली, जेन्ना इन्स्टिट्यूटान हाचे संबंदी कोर्स सुरू केलो. तेन्ना ताका जबरदस्त रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हांव ह्या भोव बऱ्या पावलाची चर्चा हे खातीर करता म्हणटकीच लोकांकूय आमच्या परंपरेची विंगड विंगड तासां कशे तरेन मॉडर्न पद्दतीन सादर करतात तें कळचें. 7 समुद्रा पलतडे बशिल्ल्या लोकां मेरेन हाचो लाव कसो पावचो हाचे खातीरूय इनोव्हेटीव उतरां आपणा येतात. वांगड्यानो, आयज संवसारभरांत भारतीय संस्कृताये विशीं, ती जाणा जावपा विशीं रूच वाडटा. विंगड विंगड देशांतले लोक फकत आमचे संस्कृताये विशीं जाणा जावंक उत्सूक आसात अशेंच न्हय, जाल्यार ती वाडोवपाकूय मजत करतात. अशीच एक व्यक्ती आसा, सर्बियन स्कॉलर डॉक्टर मोमीर निकीच. तांणी एक बायलिंग्वल संस्कृत सर्बियन डिक्शनरी तयार केल्या. हे डिक्शनरींत सामील केल्ल्या 70,000 परस चड संस्कृत उतरांचो सर्बियन भाशेंत अणकार केला. तुमकां हें जाणून आनिकूय बरें दिसतलें. डॉक्टर निकीच 70 वर्सांचे पिरायेंत संस्कृत भास शिकल्यात. ते सांगतात, तांकां ही प्रेरणा महात्मा गांधीजींचे लेख वाचून मेळ्ळी. हेच तरेची देख मंगोलियाचे 93 वर्सां पिरायेचे प्रोफेसर जे गेंदेधरम हांचीय आसा. फाटल्या 4 दशकांनी तांणी भारताचे लागींच 40 प्राचीन ग्रंथ, महाकाव्यां आनी रचनांचे मंगोलियन भाशेंत अणकार केल्यात. आमच्या देशांतूय हेच तरेच्या उमाळ्या वांगडा जायते लोक काम करतात. म्हाका गोंयच्या सागर मुळे हांच्या यत्नाविशीं कळ्ळां. ते शेकड्यांनी वर्सां पोन्नी कावी चित्रकला लुप्त जावपा पसून वाचोवपाच्या कामाक लागल्यात. कावी चित्रकलेन भारताचो पुर्विल्लो इतिहास आपणांत आस्पावन घेतला. खरें म्हळ्यार काव हाचो अर्थ जाता तांबडी माती. पुर्विल्ल्या काळांत हे कलेंत तांबडे मातयेचो उपेग जातालो. गोंयांत पुर्तुगाली शासनाच्या काळांत थंयच्यान पळून गेल्ल्या लोकांनी हेर राज्यांतल्या लोकांक हे अद्भुत चित्रकलेची वळख दिली. काळा प्रमाण ही चित्रकला लुप्त जायत आशिल्ली, पूण सागर मुळे हांणी हे कलेंत नवो प्राण फुंकला. तांच्या ह्या यत्नांची भरपूर तोखणायूय जाता. वांगड्यानो, एक ल्हानसोच यत्न, एक ल्हानशेंच पावल आमच्या समृद्ध कलांचे राखणेंत खूब व्हडलें योगदान दिवंक शकता. जर आमच्या देशाच्या लोकांनी थारायलें जाल्यार देशभर आमच्यो पुर्विल्ल्यो कला सजोवपाचो, सांबाळपाचो आनी वाचोवपाचो उमाळो एक लोक आंदोलनाचें रूप घेवंक शकता. हांवें हांगा फकत कांय यत्नां विशींच उल्लेख केला. देशांत हे तरेचे जायते यत्न जातात. तुमी
तांची म्हायती नमो ॲपा वरवीं म्हजे मेरेन मुजरत पावयात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, अरुणाचल प्रदेशांतल्या लोकांनी वर्सभर एक अप्रूप अभियान चलयलां आनी ताका नांव दिलां अरुणाचल प्रदेश एअरगन सरेंडर अभियान. ह्या अभियानांत लोक स्वेच्छेन आपणाले एअरगन सरेंडर करतात. कित्याक खबर आसा? म्हणटकीच अरुणाचल प्रदेशांत सवण्यांची अंदाधुंद शिकार थांबची. वांगड्यानो, अरुणाचल प्रदेश सवण्यांच्या 500 परस चड प्रजातींचें घर. तातूंत कांय अश्यो देशी जाती आस्पावतात ज्यो हेर खंयच मेळनात. पूण ल्हव ल्हव आतां रानांनी सवण्यांच्या आंकड्यांत उणाव येवंक लागला. तो सुदरपा खातीर आतां हें एअरगन सरेंडर अभियान चलयलां. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी दोंगरा पासून मळांच्या वाठारांनी एका कम्युनिटी सावन दुसरे कम्युनिटी मेरेन राज्यांत सगळे वटेन लोकांनी तें उक्त्या काळजान आपणायलां. अरुणाचलच्या लोकांनी आपणाले मर्जेन आतां मेरेन 1600 परस चड एअरगन सरेंडर केल्यात. हांव अरुणाचलाच्या लोकांची हाचे खातीर तुस्त करतां, तांचें अभिनंदनूय करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमच्या सगळ्यां कडल्यान 2022 वर्सा कडेन संबंदीत जायते संदेश आनी सुचोवण्यो आयल्यात. एक विशय सदां भशेनूच चडांत चड लोकांच्या संदेशांत आसा, तो म्हळ्यार नितळसाण आनी स्वच्छ भारताचो. नितळसाणेचो हो संकल्प शिस्त, जागरूकताय आनी समर्पणानूच पुराय जातलो. आमी NCC कॅडेट्सांनी सुरू केल्ल्या पुनीत सागर अभियानांतूय हाची झलक पळोवंक शकतात. ह्या अभियानांत 30,000 परस चड NCC कॅडेट्स शामील जाल्यात. NCCच्या ह्या कॅडेट्सांनी दर्यावेळांचेर नितळसाण केल्या. थंयच्यान प्लास्टीक कोयर काडून तो रिसायकलिंगा खातीर एकठांय केला. आमच्यो दर्यावेळो, आमचे दोंगर हें आमकां भोंवपा सारकें तेन्नाच जातलें जेन्ना थंय नितळसाण आसतली. जायते लोक खंयचेय सुवातेर वचपाचें सपन जिवीतभर पळयतात, पूण थंय वतात तेन्ना जाणून नेणून कोयरूय पातळावन येतात. ज्यो सुवाती आमकां खोस दितात आमी त्यो बुरश्यो करच्यो न्हय. ही दर एका देशवासियाची जबाबदारी. वांगड्यानो, म्हाका साफ वॉटर नांवान एका स्टार्टअपा विशीं कळ्ळां. तो कांय तरणाट्यांनी सुरू केला. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हाचे मजतीन लोकांक तांच्या वाठारांतल्या उदकाची शुद्धताय आनी क्वॉलिटी संबंदान म्हायती दितलो. हें नितळसाणेचेंच एक फुडलें पेणें. लोकांच्या नितळ आनी स्वस्थ फुडारा खातीर ह्या स्टार्टअपाचें म्हत्व पळोवन ताका एक ग्लोबल अवॉर्डूय मेळ्ळा. वांगड्यानो, एक कदम स्वच्छता की ओर ह्या यत्नांत संस्था आसूं वा सरकार, सगळ्यांची म्हत्वाची भुमिका आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, पयलीं सरकारी कार्यालयांनी पोन्न्यो फायली आनी कागदांच्यो कितल्यो राशी आसताल्यो. जेन्ना सावन सरकारान पोन्न्यो तरा बदलूंक सुरवात केल्या, ह्यो फायली आनी कागदाच्यो राशी डिजिटायज जावन कंप्युटराच्या फोल्डरांत आस्पावतात. जितलें पोन्नें आनी पेंडींग मटेरियल आसा तें काडून उडोवंक मंत्रालयां आनी विभागांनी एक खाशेलें अभियान चलयलां. ह्या अभियानांत कांय खूब इंट्रस्टिंग गजाली जाल्यात. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टांत जेन्ना हें अभियान चल्लें तेन्ना थंयचें जंकयार्ड पुरायन रिकामें जालें. आतां ह्या जंकयार्डाक कोर्टयार्ड आनी कॅफेटेरियांत बदल्लां. आनीक एक जंकयार्ड टू व्हिलर्सां खातीर पार्किंग स्पेस केला. हेच तरेन पर्यावरण मंत्रालयान आपणाले रिकामें जाल्ले जंकयार्ड वेलनस सेंटरांत बदल्लां. शारी कार्य मंत्रालयान तर एक नितळ ATMूय बसयलां. हाचो उद्देश म्हळ्यार लोकांनी कोयर दिवचो आनी बदल्यांक कॅश व्हरची. सिव्हील एव्हिएशन मंत्रालयाच्या विभागांनी झाडां वयल्यान पडपी सुकी पानां आनी जैवीक कोयरांतल्यान जैवीक कंपोस्ट सारें करूंक सुरवात केल्या. हो विभाग वेस्ट पेपरांतल्यान स्टेशनरी करपाचें काम करता.
आमचे सरकारी विभाग लेगीत नितळसाण सारख्या विशयांविशीं इतले इनोव्हेटिव्ह जावंक शकतात. कांय वर्सां पयलीं मेरेन कोणाकूच हाचो भरोसो लेगीत नाशिल्लो. पूण आयज हो वेवस्थेचो एक वांटो जायत चल्ला. हीच तर देशाची नवी विचारसरणी आसा, जाचें फुडारपण सगळे देशवासी मेळून करतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात कार्यावळींत हे फावटी लेगीत आमी खूब विशयांचेर चर्चा केली. दर खेपे सारकेंच हेय फावट लेगीत एका म्हयन्या उपरांत आमी परते मेळटले, पूण 2022 दर एक नवी सुरवात आपणालें सामर्थ्य वळखुपाची एक नवी संद दिता. ज्या मोखींची आमी पयलीं कल्पनाय करूंक शकनासले, आयज देश ताचे खातीर यत्न करता. आमच्या हांगा म्हणा, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थंच साधयेत. क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम. म्हळ्यार जेन्ना आमकां विद्या मेळोवपाची आसता, कितें नवें शिकपाचें आसता, करपाचें आसता, तेन्ना आमी दर एका खिणाचो उपेग करूंक जाय. आनी जेन्ना आमकां धन जोडूंक जाय, म्हळ्यार उदरगत प्रगती करूंक जाय, तेन्ना दर एका कणाचो म्हळ्यार दर एका साधनाचो फावो तसो वापर करूंक जाय. कारण खीण नश्ट जाल्ल्यान विद्या आनी गिन्यान वता, आनी कण नश्ट जाल्ल्यान धन आनी उदरगतीचे मार्ग बंद जातात. ही गजाल आमकां सगळ्या देशवासियां खातीर प्रेरणा आसा. आमकां कितें शिकपाचें आसा, नवी नवी इनोव्हेशन्स करपाचीं आसात, नव्यो नव्यो मोखी हातासपाच्यो आसात. देखून आमी एक खीण लेगीत वगडायनासतना कामाक लागचें पडटलें. आमकां देशाक विकासाचे नवे उंचाय मेरेन व्हरपाचें आसा. देखून आमी आमच्या दर एका साधनाचो पुराय वापर करूंक जाय. हो एके तरेन आत्मनिर्भर भारताचोय मंत्र आसा. कारण आमी जेन्ना आमच्या साधनांचो सारको वापर करतले, ते वगडावंक दिवचे नात, तेन्नाच तर आमी लोकलांचें बळगें वळखतले, तेन्नाच तर देश आत्मनिर्भर जातलो. देखून येयात, आमी आमचो संकल्प परतून करुया. व्हडले येवजितले, व्हडलीं सपनां पळयतले आनी ती पुराय करपा खातीर जीव प्राण लायतले. आनी आमची सपनां फकत आमचे मेरेनूच मर्यादीत उरची नात. आमची सपनां अशीं आसतलीं जांचे लागीं आमचो समाज आनी देशाचो विकास जुळ्ळा. आमचे प्रगतीन देशाचे प्रगतीचे मार्ग उक्ते जावचे आनी हाचे खातीर आमी आयजूच कामाक लागूंक जाय. एकूय खीण वगडायनासतना, एकूय कण वगडायनासतना म्हाका पुराय भरोसो आसा, ह्याच संकल्पा वांगडा येवपी वर्सांत देश फुडें सरतलो आनी 2022 वर्स एका नव्या भारताच्या निर्मणेचें एक भांगराळें पान जातलें. ह्याच विश्वासा वांगडा तुमकां सगळ्यांक 2022 वर्साच्यो खूब शुभेच्छा. खूब खूब दिनवास.